ते डिपार्टमेंटांतल्यान ABCD एक मेमोरंडम दिल्लो आसा. एडवोकेट मनोहर आर्पेकर चेअरमॅन ऑफ OBC कमिशन आसा. हितून इनजस्टीस लास्ट टायम जी क्रिएट केल्ली आमकां की रिजर्व कॅटेगरी कॅन्डिडेट ड्युरींग कावन्सिलिंग ऑफ PG मेडिकल सीट फॉर कोटा इन GMC एंड GDC बाय नेग्लेक्टिंग रोस्टर पॉयंट. मेन मुद्दो आसलो की लास्ट टायम इतले त्रास करून आमकां एक्चुअली 2003-2004 हे पास जाल्ले की हांकां आमकां PG रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. पण त्याच्या नंतर हेल्थ डिपार्टमेंटान तेचे रूल्स फ्रेम करूंक ना. त्याच्या कारणान एक कोर्टान गेल्ले आमी कोर्टान गेल्ल्यानंतर आमच्या समाजान आनी एक एफिडेविट फायल केले. तेन्ना गव्हर्मेंटाच्या एडवोकेटान सांगलें कितें कितें तुमी हें करा, तुमकां आमी PGन ॲडमिशन दिता म्हणून. पण त्याच्या नंतर लास्ट टायम 23-24 पळोवपाक गेले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां इनजस्टीस केली. एज पर रोस्टर फॉलो करूंक ना तेंच्यांनी. आणि क्लिनिकल आणि नॉन क्लिनिकल सीट असले ते रोस्टर तेंच्यांनी फॉलो करूंक ना कारणान क्लिनिकल कितले सीट्स आसलेले ती सगळी तेंच्यांनी अनरिजर्वड आसा तांकां दिली आनी आमकां रिजर्वड लोकांक जाले तेंच्यांनी नॉन क्लिनिकल सीट दिल्ली. हे डिप्रायव ऑफ अवर जस्टीस आमकां दिवपा जाय आसली. आमच्या लोकांचेर हेंच्यांनी अत्याचार केला. तेचेर आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिला की सगळे हो अत्याचार जावंक जायना. हांव आमच्या OBCच्या आनी ST समाजाच्या लोकांक सांगता की तुमी जागृतकाय जावपाची गरज आसा. तुमचे आमचे जितले बी OBCचे आनी ST समाजाचे MLA आसा आयज स्टेट गव्हर्मेंटान जाल्यार तांकां वचून तुमी जागोवपाची गरज आसा. तुमी बेश्टे वोट मारले म्हूण रावो नाका. तुमचे रायट मागा. आयज आमकां PG जर आमी जर फाटली जर आमचो कोटा काडीत आनी फाटल्यान जर बॅकलॉग करीत जाल्यार आमचे मोर दॅन 200 वयर लोकांक तुमी डिप्रायव्ड केल्ले आसा. जाल्यार आतां तरी हेच्या फुडें 23 आतां 24-25 जे कावन्सिलींग जातले. आयज नीट एग्जाम जावन 2 म्हयने ऑलरेडी जाल्ले आसा. पण तेंच्यांनी रुल्स काय फ्रेम केल्ले ना. रोस्टराचेर आमी मागता की नीटान ज्या भाशेन हें केल्ल्या भाशेन तो प्रॉपर 100% रोस्टर फॉलो करचो आनी आमच्या OBCच्या आनी ST आनी SC समाजाक हे PGन ॲडमिशन दिवचें ताकी आमचो समाज वयर सरचो. आमकां इक्वल स्टेटस तुमी एज्युकेशनान जॉबान आनी इज्युअल आनी इन्कम लेवलार जर दिवंक आनी आमचे भुरगे वयर सरचे जाल्यार आमच्या भुरग्यांक फ्युचर नासतले. म्हणून हांव लोकां कडेन अपील करता की तुमी तुमच्या MLAंक आनी मिनिस्टरांक थंय OBCचे मिनिस्टरांक थंय गव्हर्मेंटा कडेन प्रेशर घालपा लाय आनी आमकां जस्टीस दिवं. आमकां जर जस्टीस दिना जाल्यार आमकां जस्टीस मेळपाक आमी रोगी रावचे ना. आमी हेच्या फुडें आतां डिनाकूय मेळटले, आमी कन्सर्न मिनिस्टराकूय मेळटले, चीफ मिनिस्टराकूय मेळटले.